नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। प्रचाराचो नाल्ल फोडपाक काँग्रेसीतले 9तले 6 आमदार गायब, पडेल उमेदवार माचेर। राणे, बाबू आणि दिगंबर सोडल्यार बाकीच्या आमदारांचो लोहिया मैदानावाल्या सभेचेर बहिष्कार। दत्ताराम देसाय आणि स्वाती केरकार आपाचे उत्तर आणि दक्षिण गोयचे लोकसभा उमेदवार। आम आदमी पक्षान केली घोषणा, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे उमेदवार बुधवार मेरेन। रांदपाच्या गॅस सिलिंडरावेली सबसिडी पहिली भशेन गिरायकांक मेळटली घरा। सिलिंडराकडेन आधार कार्डाचो संबंध ना, येवजण सगळ्याक चालीक। सिलिंडर 450 रुपयात घरा। छत्तीसगडात नक्षलवाद्यांचो जवानांचेर हल्लो। जवान आणि पुलीस मिळून 16 जणांक मारले। 150 नक्षलवाद्यांनी केलो हल्लो। 2 वरां चल्ले झूज, शस्त्रां घेवन फुज्ज्यो। मायणा नावेलीचे अभियंतीत कंपनीचे कामगारांचो दिवचले पुलीस स्टेशनार मोर्चो। कंपनी अकस्मात बंद, 125 कामगार रस्त्यार। कामगार मागतात पुलीस कारवाय। आणि खेळात जीपीएल सर्तीचे बुधवारा मोठ्या दबाजान उक्तावण। मॅची बिरेस्तारासावन सुरू। सर्तीच्या उक्तावणाक कपिल देव। जीपीएल पळयात प्रुडंटाचेर लाईव्ह। खबरो विस्तारान। दक्षिण गोंयांत शक्ती प्रदर्शन करपाक काँग्रेसीन मडगांवां लोहिया मैदानार लायिल्ली सभा जाय तितलो फोर्स दाखोवंक शकली ना। 9तले 5 आमदारांनी सरळ सभेक दाणी मारली। अलेक्स रेजिनाल्ड आयलो, भाषण ठोकले आणि गायब जालो। विश्वजीत राणे, बाबूश मनसरात, जेनिफर मनसरात, पांडुरंग मडकयकार आणि मवीन गुदिनोन बसकेचेर बहिष्कार घालो। मात फाटले वेंचणुकेंत जांकां लोकांनी घरात हाडले ते पडेल उमेदवार मात झाडून सभेक आयिल्ले। सभेक सुमार 4,000 लोक आशिल्लो। पहिली म्हणजे फाल्यां आमकां दिल्ली आपयल्या कॅन्डिडेट काडपाक। शांतारामान नुकतेंच सांगलां जेन्ना काजार जाल्लो काडूंक जाय आमकां फॉर्माट सारकें बरय म्हूण सांगूंक जाय। गोंयचे भुरगे बरेचशे भायर वयतात, थोडे ड्युअल सिटीजनशीप घेतात, तांकां ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक आमचो मनीस झगडटलो। You have no problem in South Goa, you have a sitting MP, but that process is to be followed, due process is to be followed. John, the absence of Mobin Gudin felt it today. No, everybody was invited, no absence of anybody is felt yet. Such a big crowd, but Mobin has only 1 vote, so big crowd is there, we have so many votes. No, but will you bring this to the notice of the party? No need, they are free. So you are ignoring Mobin Gudin? That's, I agree with you, the word you use. भ्रष्टाचाराचेर सगळे उलयताले, पण यूपीएच्या सरकारान लोकपाल बिल जे इतले वर्सां पास जावन आशिल्ले ते सुद्धा ह्याच वर्सा पार्लमेंटा भितर पास करून दाखयले। की जे लोक पयलीं उलयताले जावं मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जावं आनी खंयच्याय विशयाचेर आज कितें परिस्थिती आसा हे सगळे गोंयच्या लोकां मुखार आसा। पर्यंत आमचो कार्यकर्तो चार्ज जायना, कारण निमाणें इलेक्शन जितप हे कार्यकर्त्याच्या नेटाचेर आसता। कोण लुसिफोनिया गेम जालो, तिका लुसिफोनिया गेमीक तांणी टॅक्सी हुंयचे हाडल्यो। पळयात आमच्यो हिंगा गोंयांत टॅक्सी नाय, महाराष्ट्रांतल्यान हाडून तांची पोट भरपाक दिल्ली आसा। शीत आहा थिंगा पेल जेवल्या जाता, पूण आमकां सुसेग जाय। बाब राहुल गांधीचे हात करी गोट करतले, तुमी आयज पर्यंत काँग्रेसाच्या बराबर हिंगा सावथाक रावल्यात। पयलू तुका जर इतलें आशिल्लें, मोदी दोंगरान कितें केलें? तेन्ना मोदी दोंगरान कितें केलें? तुका जर अशें गरीब लोक अशें त्यांनी गादीशी पयली करची। ही 50,000 तूं घरा गादीशी करपाक उठला, ती कित्याक करूं ना? ते गरीब लोक न्हू। आम आदमी पार्टीन लोकसभा वेंचणुके खातीर उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे उमेदवार जाहीर केले। उत्तर गोंयच्यान दोतोर दत्ताराम देसाय जाल्यार दक्षिणेंतल्यान स्वाती केरकार। दोगांय प्रियोळ मतदारसंघांतलीं। दोगांचोय बीजेपी वा आरएसएसा कडेन संबंध ना अशें आपान स्पश्ट केलें। आता मेरेन आप आनी भाजपान आपापले दोनूय उमेदवार जाहीर केल्यात। रवी आनी सार्दिनाचें नांव आयलें तरी काँग्रेसीचें अजून कांयच जाहीर जायना। बुधवारा दिल्ली जावपी बसकेक जॉन फर्नांडीस आनी प्रताप सिंग राणे वतले तेन्ना उमेदवार थारतले।
We have already got confirmation that Swati Kelkar is the candidate for South Goa and Dr. Dattaram Desai for North Goa. स्वातीन ताचे वेचणुकेचे प्रचाराचे मुद्दे उलोवन दाखयले. बायलांचे विषय, लॉ अँड ऑर्डर सगळे विषय आसा ते आमी व्यवस्थित लोकांक एक वेगळो जो इतल्या वर्सां लोकांनी म्हणजे पैसे घेवन आतां मत विकतें घेवपाचो हो जो ट्रेंड जाला तेका खंय तरी बगल दिवन लोकांक खरें राजकारण, खरी डेमोक्रेसी, लोकशाही, लोकांचो पावर कितें हें चलोवपाचें आसता. लोकांनी चलोवपाचें. कोण लिडर येवन कोणाक धमकोवन आनी जी दादागिरीचें जे वातावरण सगळ्याक जालां ते खंय तरी पयस करपा खातीर एक बारीक लोकांचो, कॉमन लोकांचो आवाज बुलंद करपा खातीर आमी आज हें मुखार पावल घातलेलें आसा. स्वाती केरकार RSSचे मेंबर म्हूण चर्चा जाता. स्वाती म्हणटात ताचो RSS कडेन कसलोच संबंध ना. आसा जाल्यार मिडियान तो सिद्ध करचो. I am never a part of RSS. If anybody has this thing about me, where the membership, I have taken the membership or something about the RSS, then please come. Because I am ready to answer the thing. मात मिडिया परिशदेक उत्तर गोंयचो उमेदवार दोतोर दत्ताराम देसाय नाशिल्लो. दत्ताराम देसायान BJPचो राजीनामो दिला आनी आपात आयला म्हूण आपाचो फुडारी राजेंद्र काकोडकरान स्पश्ट केले. He has resigned from BJP and joined us. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नाईक. रांदपाच्या गॅस सिलिंडरावेली सबसिडी पयली भशेन गिरायकांक घरा सिलिंडरा बरोबर मेळटली. गॅस कनेक्शना कडेन आधार कार्डाचो आतां संबंध ना. सिलिंडरावेली सबसिडी घेवपाक आधार कार्ड बँक खात्याक जोडपाची आतां गरज ना. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री विरप्पा मोईलीन कांय दिसां फाटीं ही घोशणा केल्ली. सगळ्या LPG डिलरांनी पयलीच ही पद्दत परत चालीक लायल्या. सबसिडी वयलो गॅस सिलिंडर आतां 450 रुपयांनी घरा मेळटलो. सबसिडी बँकेत वचची ना. रांदपाचे गॅस सिलिंडरावेली सबसिडी घेवंक आधार कार्ड बँक अकाउंटाक जोडपाची येवजण केंद्र सरकारान सध्या बंद केल्या. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री विरप्पा मोईलीन ताची जानेवारीन घोशणा केल्ली. आता गॅस सिलिंडर 423 रुपया 50 पैशांनी घरा मेळटलो. पयली गॅस सिलिंडर मार्केट रेटीचेर घेवन उपरांत सबसिडीची रक्कम आधार कार्ड जोडिल्ल्या बँक खात्यान घालताले. आता थेट गॅस एजन्सींक सबसिडीची रक्कम मेळटली. डायरेक्ट ट्रान्सफर जे गॅस सबसिडी जाताली ती आता सध्या रोल बॅक केल्ली आसा. हे कालच्यान आमकां एप्लिकेबल जाल्ले आसा. 10 तारखेच्यान आमकां एप्लिकेबल केल्ले आसा. कस्टमरांक सगळे सिलिंडर सबसिडायज रेट म्हणजे 423 रुपया 50 पैसे ह्या रेटान सगळ्या कस्टमरांक सिलिंडर मेळटले. 1 एप्रिल पासून गव्हर्मेंटान 12 सबसिडायज सिलिंडर दिवपाचे केल्ले आसा आणि 12च्या वयर ज्या कोणाचे कन्झम्पशन वयतले तांकां फूल रेटान सिलिंडर घेवपाक पडटलो. 10 मार्च 2014 सावन हो आदेश लागू जाला. 10 मार्चा पयलीं सिलिंडर बुक केल्लो आसत जाल्यार मात गिरायकांक बिगर अनुदानीत म्हळ्यार 1200 रुपया मार्केट रेट फारीक करची पडटली आनी सबसिडी उपरांत बँक खात्यान वतली. पेट्रोलियम मंत्रालयान हे पयलींच अनुदानीत LPG गॅस सिलिंडराचेर घाल्ली मर्यादा वाडयल्या. आता वर्साक 9 न्ही 12 सिलिंडर सबसिडीचेर मेळटले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशान परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.